क्रिस्तीव मोगाळ भाऊ भयणीनो, नोवेनाच्या 8व्या दिसा आमी आसाव आनी हर एक दीस आमी येवकरिस्ताक लखते जाल्ले थोडे विशय तुमकां विवरसून सांगतले हांव. आनी कालच्या दिसा विवर दिल्या उपरांत क्रिस्त प्रसादाच्या विधी विशांत हांवें सांगूंक नातल्लें. आमच्या बापा आनी ताका मेळयल्लें मागणें, ताच्या उपरांत उंडो मोडची रीत, ताच्या विशयान तुमकां विवर दिल्लो. आज क्रिस्त प्रसादा विशयान कुमगारा विशयान थोड्यो गरजेच्यो संगती तुमकां सांगूंक सोदतां. आनी आज विशेश करून आमच्या पिडेस्तां खातीर मागतानाय इल्लीशी बरी चिडकोवन बसल्यात तुमी, समजाता, जागो ना. ओके, सगळ्यांक इगर्जेन बसूंक जाय. आनी पिडेस्तांक लखते जाल्ले विशय थोडे आसात, देखून दये करून तुमच्या गमनाक व्हरचे. पयलें जावं कुमगारा विशयान. मिसाक आमी येता आनी हर एका मिसाक आमी कुमगार घेता. पूण पवित्र सभेचे नियम आसा एका उपवासाचे. ते नियम आणखी रद्द जावंक ना, जावंक जाय म्हणचे न्ही, ते नियम आमी पाळूंक आसा. म्हळ्यार कितें, कुमगाराच्या पयलें 1 वराक तरी आमी उपवास सांबाळूंक आसा. 1 वराचो तरी उपवास सांबाळूंक आसा. जशें तुमकां तशेंच आमकांय पाद्र्या पांकी थोड्या फावटी आमी कितें करता, एका खंयच्याक एका संभ्रमाक आयल्या, फादर बेगी एक च्या पिवन वचा फादर म्हूण. पण तुमी तुमच्या उदाहरणान सांगतात, पूण थोड्या फावटी आमकांच ते गिरांत आसना. कित्याक 1 वराचो तरी आमी उपवास सांबाळूंकूच आसा. तो सुरू पयलें अर्ध्या दिसाचो आसलो, 12 वरांचो आसलो, 6 वरांचो जालो, 3 वरांचो जालो, आतां पवित्र सभेन 1 वराचो केला. आतां उपवास म्हणटा आसतना कितें सकट पाळूंक आसा, पाळूंक ना. उपवास म्हणटा आसतना समजल्यात अर्दो कोरो उपवास न्हय. उपवास म्हळ्यार फकत तूं उदक घेवं येता, इल्लीशी च्या ना, ते उपवास जायना. उपवास म्हळ्यार च्या कापी जेवण सकट आयलें ना. तूं 1 वराक तरी मिसाच्या या कुमगाराच्या पयलें. देखून तातूंत थोडी अस्कतकाय आसा. थोडी अस्कतकाय म्हळ्यार नियमा प्रकार तुमी वेचें जाल्यार आतां तुमी येदोळूच घरांत हांव आयल्यात म्हणटा आसतना आनी मीस जावन शर्मावन जावन आनी पुरो म्हणटा आसतना सुमार 1 वर जाता. म्हणटेच कुमगार घेता पर्यंत 1 वराचो तरी वेळ आमी उपवासान सांबाळूंक आसा. देखून दयेकन मोतीक व्हरचें. तशें म्हणटाच पिडेस्तां आसलीं, तुमी तुमच्यो गुळयो घेतात आनी ताचे सांगता थोड्या फावटी हेर कितें काय जे पडटा, तांकां हे नियम लागू जायना. कित्याक भलायकी पयलें गरजेची. समजल्यार तांकां हें लागू जायना. चड प्रायेची आसा जाल्यार तुमकां सड्डू वेळ घडये कांय तरी उदक पिय जाय जाल्यार तांकां लागू जायना. आनी आज पिडेस्तां खातीर आमी विशेशपणी मागताना जीं कोण कटल्यारच आसात, मांद्रेरच आसात आनी जीं कोण तांची सेवा करतात, तांकां पवित्र सभेन रियायत दिल्या. तांणी हे 15 मिनटां मात्र उपवास रावल्या पुरो. 15 मिनटां मात. कित्याक चिंतया, आतां एक 10:30 मीस, 10:30 तुमी सदांय तुमी कोणाची सेवा करता ताका जेवण दितात, एकालें पियोंक दितात. आतां त्याच 10:30 वरांचेर एक 5 मिनटां जाल्लेंच पाद्र्या पायलो, कुमगार घेवन आयलो. आतां कितें करचें? म्हणूंक जाता की आत्तां आमी च्या पियेले हांव म्हणून कांय जायना. जाता जाल्यार केदाळे तुमचे फिरगर्जेंत तुमकां तुमचे विगार आनी कोणी पाद्र्याप तुमकां सांगून येतात, आज आमी कुमगार हाडटा, वेळ इसारा सुमार कितल्या वेळारशें. इतल्या वेळारशें जाल्यार ताच्या थोड्या मिनटां पयलें खालें तरी दिया. समजल्यात न्ही? कित्याक उपवास गरजेचो. आजकाल आमच्या क्रिस्तांवां मदीं हाची समजणीच ना. देखून तरणाट्यांकी सांगा. हांगा आजकाल अशें आतां सड्ड ना, अप्रूप थोडीं थंय हांगा पळोवंक मेळटात. आमी हांगा मिसारच आसा, ती थंय च्विंगम साबणून आसतात. समजल्यात न्ही? वय तुमकां हांसू येतात पूण नीस करून आमी येवकरिस्ता फावो तो मान दिन हांव. तें एक स्टंट म्हणटा आमी, तशें जालां. ओके. मिसाचो संपूर्ण फळ जोडच्या खातीर त्याच मिसा वेळार कुमगार घेवचो गरजेचो. पातकां आनी कुमसां जायनातले नीब दिवन कुमगार सुकोवचो न्हय. आतां म्हळ्यार कितें? आतां तुमी मिसाक आयल्यात, ह्या मिसांत सकटांनी कुमगार काण येवचो गरजेचो.
थोडी जाणां म्हणटात हांव कुमसार जावन आतां कितें करचें. ना, कुमगार काणगेया. कोणेंकीय आमच्या थोड्या फावटी शिकोणदार आमच्या मतीन घालतात वसा कुमसार जाया. ल्हान पातकांक आमी केदाळाय कुमसार जावये. चिंतया तुमकां अवकाश मेळ्ळो जाल्यार म्हयन्या फावटी ह्या केदाळा तुमकां केदाळ अवकाश मेळटा त्या कुमसार जाया. पूण आमची पवित्र सभा इतली उदार, इतली मोगाळ. पवित्र सभा सांगता महापाताक आसल्यारी हांव हे दाखलो दिता. सगळे आमी सांग दिलो. आतां तुमी आतां 10:30 मीस आतां 10:30 वरांचे मीस. आतां कोणाक एकल्याक ताच्या जिणयेन महापाताक आसा म्हूण खबर आयली, समजता महापाताक आसा, देखून तो ह्याची चिंतून येता हांव आज कुमसार जाता म्हूण. वेळार तुमी सुटून आयल्यात, पूण कितें करया, हांगा ट्रॅफिक जाम जालें, बस लेट जालें, या तुमची गाडी शिरकाली. आतां तुमी हांगा पावतना 10:30 जाली. आतां कुमसार जायचें म्हळ्यार कोणी पाद्र्याक मेळना, कित्याक मिसाचो वेळ जालो. आतां कितें करतात, कुमगार घेवचो कितें आमी वेळार ना. पवित्र सभा सांगता कुमगार घेया. कुमगार घेवंकूच जाय, कित्याक कुमगारा वरवीं आमची पातकां बोगसतात. पूण तक्षणा मिसा उपरांत तुमकां केदाळा वेग्गी अवकाश मेळटा तितले वेग्गी वचून कुमसार जाया. म्हळ्यार पवित्र सभाय आश येता आमी क्रिस्ताच्या मासा रक्तान पोशीत जाल्ले. कित्याक मिसा वेळार हे रगत आमच्या पातकां पासून समोर कितें भेटोवचें म्हणटा याजक. देखून आमची पातकां बोगसतात जाल्यार कुमसार कित्याक जावचें. कुमसार भायलो गुर्त आमच्या कलतेपणाचो. आमी देवा कडेन आनी पेल्या कडेन राजी जाता म्हूण दाखोवचो. समजल्यात न्ही. देखून केदाळा उपरांत तुमकां वेग्गी अवकाश मेळटा वचून कुमसार जाया. पूण मिसाक आयिल्ल्या हरी एकल्यांनी कुमगार घेवंकूच जाय, नांतर मिसाचो फळ तुमकां मेळना. समजल्यात न्ही. देखून मिसान केदाळा तुमी भाग घेतात, कुमगार घेवंकूच जाय. आतां थोड्यो सालत्यो संगती. कुमगार घेवंक येताना देखून नमस्कार करूंक आसा. आमकां पवित्र सभेन सांगलां कुमगार घेवच्या पयले आमी नमस्कार करूंक आसा. पूण हांव हांगा कुमगार चिंतया, हांव म्हळ्यार कोणी या जाय कुमगार क्रिस्ताची कूड त्या दाळा नमस्कार करूंक रावनाकात. आमी राखून रावचें पडटा. तुमी केदाळ नमस्कार करून जाता म्हणून. मुखार तुमच्या मुखल्यान एकलो मनीस आसा, फाटल्यान आसली त्या वेळार नमस्कार करा. कुमगार दिलो क्रिस्ताची कूड आमेन देगेक गेले. आतां तुमी काण गेले. आतां आनी एक विशय तुमी समजूंका. थोड्या जाणांक जाय तितले कितले फावटी नमस्कार केल्यारय पुरो पडना. आतां हांव तुमकां करून दाखयतां कितें घडटा म्हूण. थोड्या फावटी क्रिस्त हांगा आसा हांव क्रिस्ताची कूड आमेन. हांगा देगेक वचून नमस्कार केलो कोणाक. हांगा आयिल्लो कोण तो जेजू. जेजूच तुज्या हातांनी तुज्या जिबेर तुज्या थंय आसतना हांव देगेक वचून परत्यान कोणाक नमस्कार करचो. पूण आमची संवय जाल्या. संवयेच्या बळान थोड्या फावटी उडास नासतनाच आमी गेल्ले कडेन परतकली बगायत. देखून दये करून करचें न्ही. कित्याक हांव सूख म्हणना तुमी नमस्कार केल्ले, पूण आमकां समजून येना आमी कितें करता म्हणल्या वयर. जेजूच आमचे थंय आसतना. आनी मणयाऱ्यान कुमगार दित आसतना आमकां सांगता तो क्रिस्ताची कूड आमेन जाप दिया. थोडे हांगा आमेन म्हणूंक की लज गेले. थोडे ते गेली म्हणून स्त्रियांक मात म्हणून हांव त्या वेळार लज आमेन वटल्यान जाप दिया आमेन. आमकां ते दाळे खात्री जाता क्रिस्तांवां मात्र आसात म्हणून आमेन. कुमगार काणगेया देगेक सरा. आतां हातांनी कुमगार घेवचे तिदवणी तुमकां हरिये कडेन फिरगजांनी पुरा दिल्या आमी जाणाव. आंगाई हांव चिंता एक 95% सगळ्यां सारके ह्या 93% सगळीं तुमी सगळ्यां सारके पाळटात. पूण थंय एक 10 जाणां आसात, हे 5 जाणां आसात, तांकां लागून आमकां हांगा राग तकलेक सडटा. कित्याक थोड्यो संगती गरजेच्यो संगती पाळिना आमी. तातूंत कितें जाता कुमगार बस्ट जाल्ल्या बरी जाता. थोड्यो संगती तुमच्या मती काडटा. एक हातान कुमगार घेवचे आनी आमी दावो हात पयलो, उजवो हात पोंदा आनी हात मुखार हाडन मांडान कुर्साच्या रुपार सा सिरील आमकां सांगता
कुर्साच्या रुपार हात आमी दवरचो आनी हात मुखार हाडचो आनी ह्या कुर्सार आमी क्रिस्ताक घेवचो. कुर्साच्या रुपार तुमी हात अशे केले, मुखार हाडले, समजल्यात न्ही. देखून हात थोड्या अशी धरनाकात, अशी मुखार हाडचो मानान कुर्साच्या रुपार. याजक तुमच्या हाताचेर कुमगार दवरता, तो तुमी आनी एका उजव्या हातान काडचो आनी घेवचो. सकटान तुमी पाळटात, पूण तोडी पाळनात. देखून कुमगार घेता आसतना मानान असो हात धरया, मुखार हाडया. आनी आतां थोड्यो संगती आसात, कुमगार दिता आसतना एकच दामी नाकात. क्रिस्ताची कूड आमेन मुदो केलो हांगा. आतां समस्या कितें जातात, कुमगार नाजूक आसा. आमी हात अशे दोडले म्हणटाना कुमगार पिठो जाता. हांव एक दाखलो दितां कितें घडलें म्हूण. एकल्यान क्रिस्ताची कूड आमेन, ताचे उपरांत हांगा गेलो, कुमगार काण गेलो, तेणे देगेन वता आसतना कुमगार तो जेजूचें मांस. ते दाळा पळयल्ल्यांक आमकां कितले कितले सुरसुरे भोगणांत. ताका लागून शिस्त पाळया. हांगा ह्या इगर्जेक मस्त हेर धर्माची येतात, तांची ती शिस्त पळयत आसतना एक दीस हांगा हिंदुवांचो मुखार येवन ताणें एक नमस्कार केल्लें पळयतना म्हाका अशे सुरसुरे भोगले, आमच्या क्रिस्तांवान इतल्या भक्तीन केल्लें जाल्यार म्हणून. कित्याक आमकां समजना. देखून दयेकन आनी थोड्यांक आसा रीत बरी चिमटेन घेवचो. क्रिस्ताची कूड आमेन चिमटेन घेवंकूच सुना. दोन बोटांनी अशें खंयंगे कोणेंगे शिकयल्लें अशें घेवंक जाय म्हणून, घे जाय म्हणून. दयेकन ना ना ना, चिमटेन कुमगार घेवंक वचनाका. ताच्या उपरांत एकच हात मुखार हाडनाका. थोड्या फावटी क्रिस्ताची कूड आमेन ना, दोनी हात मानान. ताच्या उपरांत कुमगार दिल्या उपरांत 2 मेटां देगीक सरया. थंय कुमगार काण येवन निट्टुवेचे, परत्या नमस्कार करूंक ना. थोडी क्रिस्ताची कूड देगेक आयली, हांव काण गेलो, थंय परत्यान कोणाकी आमकां नमस्कार करूंक भारी सवय जाल्या, पाटी वेचे. ताच्या उपरांत कुमगार जिबेक तुमच्या बसके कडेन गेल्या उपरांत कुमगार घेवचो न्हय, हें जाल्लें ह्याच दिसांनी. एकलो हांगा कुमगार घेवंक आयलो, कुमगार दिलो, आमेन म्हणालो, काण गेलो, चलते रावलो. आतां कोण तो? क्रिस्तांव वैकी न्हय म्हाका खबर ना. तो गेलो ताच्या फाटल्यान हांवूय. तो गेलो ताच्या चेरा कडेन, तेणें वाटेर वेता आसतना काण घेवन गेलो. कितें म्हूण चिंताव आमी, जालें निमाणें. आज आमी सक्कड ह्या बाळका जेजूच्या टेंपलाक आयल्या. हांव सक्कडांक तुमकां भक्त आसा. ती शीन बसल्ली जायना न्हय जावंक पुरो. थोडीं जाणां तुमी इशीन बसतात थोड्या दिसांनी, थोड्या फावटी ह्या कुशीन आसची. हांगा कुमगार काण गेलो, आमेन म्हळें, तोंडाक घालो, निट्ट थंय जावन निट्ट हांगा आयल्यात, इमाजी लागीं आयल्यात. ती इमाज, ए भाग्यवंतू जेजू बाळका, तुज्या अजापान इमाजी मारिफात म्हणटा आमी वय, पूण हांगा आमच्या हातार येवचो, आमच्या जिबेर, आमच्या जिवात येवचो क्रिस्त, देवाचोच पूत. देखून इमाज मागीर येता. तें देवाचें जेजूचें रूपणें, बाळोक जेजूचें रूपणें. देखून क्रिस्ताक घेवन निट्ट हांगा येनाकात. सारकें जायना. ताच्या बदला तुमच्या जाग्यान वसा. हांव जाणा मस्तू आमसोर आसा जाल्यारय उपरांत येवन तुमच्या वेळा प्रकार मागून आसचें, तुमी फाटल्यान मागून हांगा येवयेत. उपरांत दयेकन ह्यो संगती मुतीक वरा, जाता तितल्या भक्तीन हे कितें मागणें येवकारिस्तांत ह्या कुमगारांत भाग घेवंक प्रयत्न करया.
उभी राहूया. देवाची काळजान बापा तुझे समोर राहिल्या, नका बलिदान भेटूंक जमल्या. आमचे तुवे वतल्या कृपे देण्यापासून महिमा तुझी गाता. सगळे सृष्टी सोरसता तू आमचो मोग करता, एक जीवी मोगान खुश करता. कृपे देणे दिवून आमकां तारण लाभयता, भुरग्यांक आमकां तुज्या गोपान घेता. देवाची काळजान बापा तुझे समोर राहिल्या, एका बलिदान भेटूंक जमल्या. आमचे तुवे वतल्या कृपे देण्यापासून महिमा तुझी गाता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसो. बाळकाचे ते मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, बाळकाचे सुख मान करून हो 8व्या दिसाचो 9वेनाचो दीस आमी संभ्रमते आसा. आनी आयचो विशय जावन आसा आमच्या कश्टांत संतोष पावता म्हणून. बाळकाची कृपा आनी मजत आमच्या सालते जिविताक मागून घेवंक, तशेंच आमच्या फुडल्या जिवितांत आसचे येवंक आसचे ते कश्ट कशें हांवें धैर्यान फुडें करयेत आनी हे कश्ट फुडें करूंक जाय आसले कृपा आनी मजत बाळका जेजू आमकां फावो कर म्हणून मागूंक आमी ह्या वेदी मुखार येवन रावल्या. आमकां सोमेस्तांक कश्ट आसात. कश्ट जाले न्हू वाजोन वोवयतले न्हू म्हजे सरशी येया म्हणल्या ह्या जेजूच्या उतरांचेर पातयेवन आमी हांगासर आयल्या. हे मिसाचे पवित्र बलिदान भेटयत आसतना सोम्या कडेन मागया. सोम्या तुजी खुशी वयतर म्हजे कश्ट समस्ये पिडा गूण कर, ना तर ते सोसून व्हरूंक धैर्य बोळ घटाय आमकां फावो कर म्हणून. हें मागता आसतना आमी सर्व अस्कत एक ना एक रितीन आमी पातकांत पडता देवा कडच्यान पयस गेल्ले संदर्भ आसात. देवा कडच्या बॉक्सांनी मागया आनी हे मिसाचें पवित्र बलिदान फावो तरेन भेटोवच्याक आमची काळजां मनां आयती करया. आमी सर्व पातकी म्हूण वळखून घेवन देवा मुखार तकली बागोवन खालतेपणान वळखून घेवन सांगात म्हणया, हांव पातकी सर्पदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सोडून सांगता, मनान चिंतून तणाव सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून म्हगे सदां संवकार बरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पदार देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोन. Krista
आमचे तेसावा आमचे कश्ट आमची पिडा त्या बाळकेच्या पांयतळा मौनपणी दवरया आमकांच आमी समर्पुया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आमी तुका दिनू वाचता. ह्या जिवितांत ताजी गोडसाण साकून दादोशी जावं आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडून आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजोड चलयता ससनाच्या ससना. सांत पावलून रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावार्था वरवीं आमी नितीवंतपण जोडलां आसता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता उद्देशी आमी आतां देवा थंय शांतीन जियेता. आमी आतां आसलेल्या कृपेच्या पावंडार आमी फावशें आमकां वाट वेल्ली जेजू क्रिस्तानच आनी ताचेच उद्देशी देवा सवें आमकां वैभव लाभतलो म्हणून भरवोसो धर्ण उल्हास पावता. तितलेंच न्ही आमच्या कश्टा अनवरांती आमी संतोश पावता. कित्याक कश्ट अनवरां सोंसणीकायेक वाट करतात. सोंसणीकाय आमची तिरासान पारखूंक पावता आनी तिरासान आमच्या बरवशाचे मूळ जावंक पावता म्हणून आमी जाणाव. असलो बरवसो आमकां निराशी करिना. कित्याक आपलें देणें म्हणून आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत्र देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दराळ वतला. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार काकुळत कर देवा काकुळत म्हजी कर काकुळत कर देवा काकुळत म्हजी कर. तुजेर सोम्या उबारता भक्तीन मुझे दोळे तुज्या साकरार तूं म्हाका दयेन सोम्या पळय. काकुळत कर देवा काकुळत म्हजी कर. दयेन मुझी काकुळत कर सर्वेस्परा देवा मुझी दिस्ट हांव सदांकाळ तुजेर लायता सोम्या. काकुळत कर देवा काकुळत म्हजी कर. नाली सायेन भरल्या सण काकुळ तूं आमची कर. ग्रेस्ताचेन सोनेता आमकां तूं राखून व्हर. काकुळत कर देवा काकुळत म्हजी कर. काकुळत कर देवा काकुळत म्हजी कर. Alleluia, 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 Alleluia. Jesus
सर्गींच्या राजाची शुभवार्ता परगडतलो आणि सरतरांच्यो पिडा शिडा गुण करतलो. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Servisspor तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. एक दीस एक कुडकार जेजू सरशीन येवन ताचे मुखार सरपडून अशें पाराती लागलो, तुवें कुशी वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजूक ताचे सुरसुरे भोगले. ताणें आपलो हात उबारलो आनी ताका आपण म्हळें, हांव कुशी व्हरतां, नितळ जा. तक्षणच ताचें कोड नापयस जालें आनी तो नितळ जालो. उपरांत जेजून ताका कडक ताकीद दिवन म्हळें, पळय, हे विशीं कोणाकच सांगिनाका. शीदा ह्या जागा सरशीन वचून तुका दाखय आनी तूं नितळ जाल्ले खातीर मोयचेन फर्मायिल्ली काणीक भेटय. ही सोमेस्तांक एक रुजवात जावं. पूण तो भायर गेल्लोच सगळ्यांतल्यान ही खबर परगट करूंक लागलो की जेजूक खंयच्याय शहरांत उक्त्यान वचोंक जावंक ना. देखून एक सुऱ्या सुवात्यांनी ताका रावचें पडटलें. तरी चारी कुशीचो लोक ताचे सरशी येवनच आसतलो. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. बाळका जेजू थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, कोणाक सकळांक कश्ट आसात? कोणाक सकटांक कश्ट आसात? खाली थोडी मात्र आसात. सकटांक कश्ट आसात वय मो. पोटांत तावन फोंडा पर्यंत सकटांक एक ना एक रितीचे कश्ट आसलेस चुकले नात. कसले पुरो कश्ट? जायते रितीचे कश्ट आसात. पिडा, दुबळीकाय, माट मात्र कर्ण, सैतानाचे उपाद्र, उदकाचे कश्ट, रांदपाचे कश्ट, कामागारांचे कश्ट, समस्येचे पट्टे सांगून गेल्यार सांजे मुसर आमी हांगाच उराजे पडत. वय मो, जायते रितीचे कश्ट आसात. पूण 5 नमुन्याचे एक कश्ट आसात. कसले ते? पयल्यान सेल्फ इन्फ्लिक्टेड सफरींग. आपणानच करून घेतले कश्ट. खंयचे? बेबदेपण, ड्रग एडिक्शन, बोलमे विसारूंक वचून, माट मंत्र कर्ण, असले आपणानच करून घेतले ते कश्ट. दुसरे अदर इन्फ्लिक्टेड सफरींग. पयले आतावन येवचे कश्ट. दुसऱ्यांच्या समस्ये जावन आमी कश्टोवचे. दाखल्याक दिवचे तर गोव बेबदो कश्ट कोणाक? बायल्या भुरग्यांक. जर बायल भुरगें इनोसेंट वा मुग्ध मासूम आसात, निरापराधी, तेन्ना तांचे ते कश्ट ते साल्वासावा खातीर जातात. जर त्या बायल्या भुरग्यां पास कारणाक लागून तो पियेता तर तेन्ना ते कश्ट, बायल भुरग्यांचे कश्ट साल्वासावा खातीर जायना. आनी तिसऱ्यान नेचर इन्फ्लिक्टेड सफरींग. प्रकृतीतावन उपजोवचे ते कश्ट. आवर, भुंयकांप, सायक्लोन अशे ह्या मारिफात जायते नश्ट जाता, कश्ट संकश्ट जातात. चवथ्यान सफरींग ड्यू टू सिकनेस. पिडेतावन येवचे ते कश्ट. पिडे वरवीं कश्ट संकश्ट जायत्यांक लागता. कुडीची सारकी जतन घेनासतना, सारकें खाण खायनासतना,
वेळा वेळा जेवी नासतना सारकें न्हिद नासतना जायत्यांची भलायकी बिगडटा आनी हाजे वरवीं कश्ट जातात आनी ह्या सर कश्टांक पर्याय आसा की ना ह्या सर कश्टांक पर्याय आसा आनी हाका पर्याय आडी येता मनशाचें स्वातंत्र्य बऱ्या तरान वापरन सारकी विंसवण केल्यार सारक्या वाटेन चल्ल्यार नितीच्या वाटेन चल्ल्यार ह्या सर कश्टांक परिहार आसा ह्या सर समस्यांक एक परिहार आडी येता पूण हाजे वरवीं वर्ते आनी एक रीत सांगचे जाल्यार 5 रितीचे कश्ट आसात मिस्टिरियस सफरींग मिस्तेरा भरीत कश्ट खंयचे ते दुबळीकाय धाकट्या भुरग्यांक जावंक पुरो एड्स वा कॅन्सर वा आमच्या कोणाक येवची ती पिडा कॅन्सर जावंक पुरो वा घरचो यजमान वा कोणी एक ब्रेड विनर जावन आशिल्लो सकाळीच्या वॉकाक वा सांजेर सोलोन वता आसतना फाटल्यान लॉरी वा बस मारले आनी मेलो देवा हे कश्ट म्हाका कित्याक आमच्या कुटुंबाचेर कित्याक थापलाय म्हणून जायत्यान शीण उसारचो आसा हे मिस्तेरा भरीत कश्ट कित्याक आमचेर आयले म्हणटा आसतना हाका जबाब मेळटा गे जबाब मेळना जबाब मेळना आमी देवाच्या कुशेक कल्तीमान घालूंक आसा आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आनी आयच्या दिसाचो नियाळ जावन आसलो ओस जेन्ना असले कश्ट मिस्तेरा भरीत कश्ट आमच्या जिवनांत येता आसतना आमचो मनोभाव कसलो जेन्ना असले कश्ट येतात आमी कितें करता हे कश्ट आमी जेजूच्या कश्टाक सरी करता गे आमचे हे कश्ट पेल्याच्या सालवासां खातीर संवसाराच्या सालवासां खातीर आमी भेटोवन दिता थोडो नियाळ कळोवंक आमी प्रयत्न करया पापा जुआंव पावलो दुसऱ्यान बरयलें साल्वेपिची दोलोरीस म्हळ्यार परिपत्रांत तो म्हणटा आमचे कश्ट आमच्या संतोषाचें उगम कित्याक हाचे वरवीं साल्वसांव आमकां उगडापें जाता आनी हे आमचे कश्ट जेन्ना आमी उक्त्या मनान देवाच्या कुशेक काल्तीमान घालून आमी स्विकार करता गे हे कश्ट केन्नाच फायद्याक पडनासले आनी हेरांक एक वजें म्हणून आमकां भोगना कोण कश्ट जाता तो वा तें जेजूची कूड जावन आसचे पवित्र सभेचे कश्ट संपूर्ण करतात आनी साल्वसांवांत जेजूच्या त्या साल्वसांवांत देवाच्या त्या साल्वसांवाच्या चरित्रेंत आमी एक भागीदार जाता तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी कशे आमचे कश्ट जेन्ना हे मिस्तेरा भरीत कश्ट आमच्या जिवितांत समस्या येता आसतना आमी कितें करयेत पयल्यान पयलें आमी आशावादी जावया आशावादी आशावादी मनीस चड संतुश्टी आसता कित्याक तो हर एक जे कितें बरें आसा तेंच वेंचता निराशावादी कितें करता केदाळे रडकुरो वैम ए बाये कशें आसाय म्हळ्यार जालें तितलें विचारल्यार पुरो जर वाडलीच मागीर कांयच तिका समजोवचें बरें सांगचें बरें ना वैम आनी ती आयकोंकय तयार आसना पूण आशावादीक आमी समजोवयेत उलोवयेत हर एकांती ती निराशावादी हर एकांती ती सुखी सोदतात आनी उणेपणूच सोदून आसतात आमचो संतोष आमी कशें आमचो हर एक आमचे कश्ट स्विकार करता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ताचेर होंदोवन आसता थोड्यांक कश्ट वजन म्हूण भोगल्यार आनी थोड्यांक थंय एक संतोष जावन बदलता उडा सौर्या देव वांगट्या वाटे गिटांनी नीट बरोवंक सोदता एक दीस आमचे कश्ट हेरांच्या साल्वसांवा खातीर वा आमच्याच साल्वसांवा खातीर पवित्र सभेच्या बरेपणा खातीर देव ते भेटोवंक सांगतलो आशावादीक हर एक कश्ट एक अवकाश आनी एक पंतावन अवकाश कित्याक हो एक अवकाश हांव देवाच्या त्या साल्वसांवांत हांव एक मेतेदार भागीदार आनी एक पंतावन कित्याक हें सुलभायचें न्ही इट इज चॅलेंजींग जायतें धैर्य आनी कमिटमेंट जाय
बेश्टें तर जायना. देखून असो दुसरें आसा, देव आमकां कश्ट दिता गे. देव आमकां कश्ट दिता गे. वय वा ना? देव दिता वा ना? दोन्ही रतीन सांगचे तर देव कश्ट दिना, कित्याक देव तो बरो. आमच्या पातकाच्या फारीकपणा लागून जायत्या फावटी हे आमचीच आमचेर आमी ओढ घेता. सांगात आस थोड्या फावटी देव एक कश्ट आमकां दिता. जोवाच्या ग्रंथांत, जो प्रवादीच्या ग्रंथांत आमी पळयता, पूण जीव काडूंक तो सोडिना. जीव काडूंक तो सोडिना. पापा जुआंव पावलो दुसऱ्यान बरयल्या त्या सालिफीची दोलोरीस म्हणजे पत्रांत, आमच्या पातकांच्या फारीकपणा पसत न्हय तरी आमचे शाणेपण, आमची सोसणीकाय, आमचो भावार्थ, आमची तिरासण आनी आमचे नितीवंतपण पारखुच्या इराद्यान थोड्या फावटी देव कश्ट दिवंक पुरो. देव कश्ट दिवंक पुरो. पूण कश्ट दिता आसतना तो ताजो सांगातय दिता. कश्ट जातले न्हू, वजन ववयतले न्हू, म्हजे संगी येया म्हणल्या जेजूचे उतराचो अर्थ कितें? म्हजें जू तुमच्या खांद्यार घेया म्हणल्यार जेजूच्या उतराचो अर्थ कितें? जू एकल्या पाड्याक वोवन काणयो जाता गे. तें जोत बांदता आसतना समाज संपणाचे 2 पाडे वा रेडे आसा जे वय मो, तेन्ना मात्र तें जू वावोवंक वा वोवन व्हरोंक साध्य जाता. जेन्ना देव जेजू सांगता म्हजें जू तुमच्या खांद्यार घेया, म्हणजे हे कश्ट, हे संकश्ट ताच्या कुशे प्रमाणे ताणें आमकां दिल्या जाल्यार तो एका खांद्यार तूं घेता आसतना आनी एका खांद्यार हांव तुजे संगी घेता म्हणले ती भासवणी जेजू आमकां दिता. आमी एक सुरे मात्र न्ही, आमचे सांगाता देव आसा तोय आमच्या ह्या कश्टांत सांगा दिता आनी आमकां तो आमचे सांगाता तोय चलता. देखूनच इसाया प्रवादीच्या ग्रंथांत अध्याय 43 आमी वाचता 43 उदकान वेशी जाल्यारय, न्हंयतल्यान वेशी जाल्यारय तूं बुडसो नाय, उज्यांत चलशी तरी लासून वेसो नाय. ही जावन आसा देवाची बसवणी. म्हणजे सदांच तो आमचे संगी आसता आनी आमकां राखता आनी सांबाळटा. जेन्ना कश्ट समस्या येता आसतना मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, वेळापाचो ग्रंथ म्हणटा कश्ट समस्या येता आसतना सोसणीक रावा, सोसणीकायेन रावा, सोसणीकाय सांबाळा. देखूनच इल्ली सोसणीकाय आनी इल्लो भावार्थ गरज. बाबा फ्रांसिसान सांगचे प्रमाणे तुमचे कश्ट विबाडूंक सोडिनाकात. तुमचे कश्ट संतोष जावन बदलून दी. तुम्ही हे कशे संतोषान बदलचे. हे कश्ट येता आसतना हाच्या पयले वाचपांत सांव पावलो रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत सोबीत तरान आमकां सांगता ह्या कश्टा मुखांतर आमची सोसणीकाय वाडटा आनी ही सोसणीकाय आमकां भावार्थांत बदलाचे. आमचो भावार्थ घट करीचे, भावार्थ गूण करीचे. 3 रितीचो भावार्थ आसा खंय. किंडर गार्डन भावार्थ म्हणजे बायल्या देखीक मात्र ल्हानशा मटार किंडर गार्डन भावार्थ. इल्ले कश्ट येता आसतना दंडळता हांव देव एक कडेन आनी हांव आनी एका कडेन. देवाचें उतर आमच्या जिणेंत रोमूंक ना, संतां भक्तांची जिणी आमकां प्रेरण दिवंक ना. देखून एक ल्हानशें कश्ट येता आसतना, एक ल्हानशें लार आमच्या जिविताक आपटा आसतना दंडळता. आनी असलो भावार्थ आमकां धैर्य दिवंक शकना. दुसरो भावार्थ जावन आसा फायर डिपार्टमेंट भावार्थ खंय. म्हणजे उजो पेटल्या वेळार मात्र आमी कॉल करचें. वय मो उजो पेटल्या वेळार मात्र कॉल करचें. जेन्ना आमकां कश्ट येता तेन्ना मात्र धांवून येवन ए बळका जेजू आमकां राख आनी सांबाळ म्हणून साहित्य फावटी आमी आयिल्ले आसा. कश्ट येता आसतना मात्र देवाचो उडास येवचो आसा. होय आमकां हो भावार्थय आमकां उरोवंक वा राखूंक शकना.
पूण तिसरो भावार्थ आसा खरो भावार्थ सुखान दुखान पिडेन भलायकेन कश्टान नश्टान बऱ्यांत वायटांत देव म्हजो हात सोडिना देव म्हजो सांगात आसा म्हणलो गट भरवोसो. आमी म्हणूंक नजो हे देवा इतले व्हडले कश्ट कित्याक म्हाका म्हणून. बगार आमी सांगूंक जाय हे कश्टानो कितलो महान म्हजो देव म्हज्या कश्टांच्या की व्हरतो म्हजो देव आनी ह्या कश्टांचेर हांव जैत व्हरतां. केन्ना हांव एक कश्ट संतोशान स्विकार करता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो हांव जेजूच्या त्या पाशांवाचो एक वांटो जाता. जेजूची ती मिस्तीक कूड जावन आसचे पवित्र सभेचे ते कश्ट हांव म्हज्या कश्टा मुखांतर हांव संपूर्ण करता. दलाई लामा द जॉय ऑफ लिव्हिंग म्हणल्या संतोशान जियोवचें म्हणल्या ह्या शिकवणेंत अशें म्हणटा पेन इज युनिवर्सल सफरिंग इज ऑप्शनल. दूख स्वाभाविक कश्टोंचे ही एक विंसोन. पिसोळें कश्टो न्हू त्या एका तांत्यातून भायर येता कित्याक ताजे पावले ताजे ते पाकटे बळवंत जायचे आनी म्हाका ऊस उबोवन वसा जाय म्हणून ते कश्टोन भायर येता. त्या कश्ट उपरांत संतोश जाता. एक आवय एका भुरग्याक जल्म दिता आसतना नॅचरल डिलिव्हरी सकट आशेतात पूण भुरग्याच्या त्या आवयच्या त्या जिवाक बादाक आसा म्हणटा आसतना कितें करतात सिझेरियन करतात वय मग. ती सिझेरियन दूख इतली आसले रे ती विंसोण करतात कित्याक एका भुरग्याचो जीव वाचो. जेन्ना भुरगें जल्मता ती दूख त्या विसरतात कित्याक थंयसर एक विंसोण तांणी केली. दूख आसा स्वाभाविक पूण कश्ट तिणें विंसोण केले ती कश्ट विसरता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जर आमकां कश्ट आसा समस्या आसा सर्वांक आसात. शुभ वार्तेंत आयकले प्रमाणे सोम्या तुजी खुशी वय तर हे कश्ट आमचे तावन काडून उडय म्हूण आमी मागया. जर हे कालच हे कश्ट हांवें सोंसी जाय तर खंडीत जावन देव आमकां बळ दिता आनी हे कश्ट आमी सांबाळ व्हरूंक हे कश्ट सोंसून व्हरूंक धैर्य आनी बळ दी सोम्या म्हूण मागया. पूण म्हजी खुशी न्हय तुजी खुशी कित्याक जर हे सोम्याचे पाशांवाचे तो संपूर्ण करूंक वा पवित्र सभेचे कश्ट संपूर्ण करूंक वा हेरांच्या साल्वासांवा खातीर हांवें भेटोवन दी जाय तर हांव हे सोंसून व्हरूंक तयार आसा. पापा बेनेडिक्ट 16 तो म्हणटा जेन्ना जेजू बाप्तिस्म काणयोंक त्या उदकांत बुडता आसतना आमची सर्वांची पातकां घेवन तो उदकांत बुडलो आनी आमकां नितळ करून तो वयर आयलो. जेजून कश्ट सोंसी जाय पडिल्ले गे सोंसी जाय आशिल्ले गे ताणें एक ही विंसोण करी जाय आशिल्ले गे. आमच्या साल्वासांवा खातीर ताणें ही एक विंसोण केली. बाप्तिस्म घेतलेले आमकां सर्वांक हे एक मिसांव आमच्या सळवणा खातीर आमच्या साल्वासांवा खातीर न्हय जाल्यार रे संवसाराच्या सोडवणे खातीर पेल्याच्या सोडवणे खातीर आमी हे कश्ट धैर्यान स्विकार करूंक आसा. मार्तिरांनी केल्ले हेंच सोम्या ते कितें करतात म्हणलें ते नेणात पूण हे पातक तांचेर तापयनाका. बगार मुजेर ताप हांव हे कश्ट हे मरण सोसूंक हांव तयार आसा. तांच्या सोडवणे पासत संवसाराच्या सोडवणे पासत हांव सोसूंक तयार आसा. आमची मामुली वाट करचे कश्ट येता आसतना देवाक दुसोवचें आमचेर शीण उसारचो पूण आमकां एक उल्लो फेस्ताचो संदेश जावन आसा दुसरीच वाट धरून वचो. आमी दुसरीच वाट धरून वेचे जावया आनी ह्या दिशेन गावदेते एक्सुल्ताते ह्या परिपत्रांत पापा फ्रांसीस 4 व्यक्तींचे आमकां निदर्शनां दिता आनी हांची देख घेवंक आमकां सांगता. कोण ती 4 व्यक्ती? 2000 वर्सांनी 2000 वर्स उपरांत मरण पावलेले ती धाकटुली भुरगीं म्हळ्यार ती तरणाटी. पयले जेजूचे ल्हान फूल सांत तेरेज तिका आसली ती मारेकार टीबी पिडा आत्म्याच्या साल्वासा पासत तिणें भेटोवन दिले.
अलेक्सिस गोन्झालेस मॅड्रिडाचो भुरगो 14 वर्सांचो ताजे कॅन्सर पिडा गूण जायना म्हूण कळटा आसतना पापा बेनेडिक्ट 16व्याच्या ताजे ते सांवा पासत ताजे मिसांवा पासत ताणें भेटोवन दिले. कार्लोस अकुतीस मिलानाचो 15 वर्सांचो भुरगो लुकेमिया पिड्यांत वळख जावन आनी मरता म्हूण कळीत आसलें ताका कळीत आसून ताजी ती पिडा ताजे पापा जुवो पावल दुसऱ्याच्या ते सांवा पासत आनी ताज्या मिसांवा पासत ताणें भेटोवन दिलें. मारिया गब्रिएला हें भुरगें 16 वर्सांचें भुरगें क्रिस्तांवाच्या त्या एकवटा पासत ताजी ते ट्युबरक्लोसीस TB पिडा भेटोवन दिली. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, देवाच्या कृपे सांगाता तांचे एक ल्हानशें प्रयत्न. देवाचे कृपे सांगाता तांचे एक ल्हानशें प्रयत्न आनी हाजो प्रतिफळ जावन अल्तारीचो मान. अल्तारीचो मान. आमी जायते फावटी मागला जावंक पुरो. आमी मागया सोम्या तुजी खुशी वय तर हे कश्ट म्हजी पिडा गूण कर. ना तर ताणी मागला जावंक पुरो सोम्या तुजी खुशी वय तर हे कश्ट आमचे तोंड गूण कर. हे कश्ट सोसून व्हरूंक आमकां धैर्य दी. आनी तांची पिडा गूण जावना तरी तांकां अल्तारीचो मान तांकां मेळ्ळो. कुडींत ती आजून जिवंत नातल्यार सर्वांच्या मनांत आजुनूय ते जिवंत आसात आनी जिवंत उरतले. आनी मुखारे जायते फावटी जायते जण तांचे निदर्शन वा तांचे उदाहरण जावन आमकां सांगतले. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमचे कश्ट आमचे समस्या जे कितें आमचे आसात सोम्याक आमी भेटोवन दिता आसतना ह्या संवसाराचे सोडवणे पासत वा पातकां कोण पातकी आसात वा पातक्यांच्या त्या आत्म्याच्या साल्वासवा पासत आमी भेटोवन दिवया. आनी तशेंच पवित्र सभेचे ते कश्ट आमच्या कश्ट मुखांत आमी संपूर्ण करया. आनी तशें हे आमचे हे बरें जिवीत जिवंक जाय आसली कृपा आनी मजत तस्सो बाळक जेजू आमकां फावो करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदान वेळार आमी मागून घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. उबे रावया. भावार्थाची प्रार्थना. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमचो देव मोगाळ देव आमची सर्व मागणी तो आयकता म्हणल्या बरवशान भावार्थान आमी हांगासर आयल्या. सोम्या जेजूच्या वजन वयतल्यान कश्ट तेल्यान म्हजे सरशी येया म्हणल्यार त्या उतरांचेर विश्वासून आमी हांगासर आयल्या. सर आमची मागणी कश्ट पिडा ह्या मागण्या मुखांतर बाळका जेजू सर्गीच्या बापाक आमी आतां भेटोवन दिवया. मोगळा बापा, पवित्र सभेच्या गवळ्यांक याजाक आनी धार्मीक भाव भयणींक तुज्या रत्नेक समर्पिता. तांकां देवसराच्या आनी संवसारी स्पिरिताच्या प्रभावांतले निवार. दिसपडटे कश्ट आनी पिडा अडकळ जायनासता उर्बेन आनी मोगान सेवेक तयार आसूंक तांकां बळान भर म्हूण मागता. तुमचो उलो बापा आमकां गूण कर. बापा आमकां गूण कर. लायक मुखेली आनी देशाच्या फुडाऱ्या पासत मागता. वायटाच्या प्रभावांतावन तांकां निवार. सताक आनी नितीक मान दिवन चलतना मेळचे कश्ट पुड करूंक आनी धैर्यान आसक लोकांच्या सेवेक जिवीत समर्पूंक तांकां कृपेन भर म्हूण मागता. बापा आमकां गूण कर. विविध गूण जायनातल्या पिडेन वळवळच्या लणा आनी वडा प्रायेस्त आनी मरणाच्या तणीर आसलेल्या पासत मागता. गेत्सेमनी मळ्यांत रगत गमेवन आपली काल्स स्विकार केल्ल्या सोम्यातय आपले कश्ट मेळोवन कश्टा दुखांती सोम्याची बुजवण जडोवंक फावो कर म्हूण मागता. बापा आमकां गूण कर. सदांनी पिडेस्त भाव भयणींक धैर्य बुजवण आनी गरजेची चिकित्सा दिवच्या सर धाकटेर आनी नर्सां आनी भलायके क्षेत्रांत वावुरतल्या मागता. तांणी आपली सेवा भोव सोंसणिकायेन करून सोम्याच्या गूण करच्या मिसावान पूण जोडूंक फावो कर म्हूण मागता. बापा आमकां गूण कर.
आज ह्या मिसाच्या बलिदानाक हाजीर आसच्या, येवंक जायनासता गरज आसच्या आनी ऑनलायनीर मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवन देवाचे उतार आयकून बावडतान सोम्याक उलो मारच्या सर भाव भयणी पासत आमी मागतांव. तांचो आकांत निवार, बेम पयस कर, काळजान बरवसो चडय आनी आत्म्यान तांकां नितळ कर. तुज्या पवित्र नांवान तांकां दिसपडटी बुजवण आनी भलायकी मेळोवंक म्हूण मागतांव. बापा आमचे आमच्या वैती गरजा पासत आतां आमी मौनपणी मागया. आमकांच बाळकाचे मुखार समर्पण दिवया. बाळकाचे जर तुजी कुशी वय तर आमकां आपड गूण कर म्हणून आमी भावार्थान मागया. मोगाळाचे जो तूं प्रायेन जाणवायन आनी बरे भलायकेन वाडलोय, तुजी गूण करची सकत सबारांक कुडीची मोतीचे आनी आत्म्याचे सवस्काया दिवंक पावले. आज तूं म्हाका आमकां सर्वांक हांगासर आसल्ल्यांक आपोड सोम्या आनी बरी भलायकी पाटीन दी. अंधकाराचे सत्य दुस्पटाय तशेंच पातकाच्या आनी वायटाच्या पासांतले आमकां निवराय. जेजू आमच्या सोम्या आमकांच तुज्या पवित्र हातांनी ओपून दिता आनी तुज्या कुर्साच्या पवित्रपणान भाग घेवंक खुशी व्हरता. हे मागणी आमी करता क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद देवपाक मानतात असलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्य पवित्र सभेच्या देवाक सुरेस्पर मानून घेव. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बाप्पा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता. तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हणून ताणेंच उदार मोगान आमकां बसयलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणीन मानून घे म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसून तुमचे सोवे आसून आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतूय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा, सर्पद्वेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायत्यासो. आमचे दिन वचण्याची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिन वाचतां जाल्यार हे तुजें सामकां एक देणें. आमच्या दिन वाचनेच्या प्रार्थना तुजी वडवी बिलकुल सडना, तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून सर्गाने संसार आनी देवदिवतांचो दळबार
तुका मान बहुमान दिता तांचे बराबर आमी तुजी कीर्तन निरंतरी गायता. Sekali susah belah tuja berpawan Bunserki tukace Bunserki tukace Servis puracinawi Yeta takace Musiki tukace Musiki tukace बापा खरोच तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हणून मागता हांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिल्लो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच पर्यंत जेवण जातच ताणें काल्स घेतले तुका नव्या आंतीन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta sugot pergatuya Jesu melo Jesu jiwanza Jesu nowya yitolo बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडुणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवताल्या आमा सोमेस्तान पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा किंवा प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पोय सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्या ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पडजळीत मुगा मोल पळोवंक फावो कर. आमच्या सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगाती भगवान सुजे तिचो पती भगवान दमदत्ता आनी सर काणी तुका मानवले आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tias Jesu vărvim, tias Jesu sangata, tias Jesu tăi. Păvitratmea-cea ekpona, सर्पोद्वेदार पापा, सर्वंदनने वैभव तुका, ससनाच्या ससना. आमचे ते आसचे कश्ट आमची ते आसची ती पिडा जर देवा खुशी आसत तर सोम्या गूण कर आमी मागता आसतना
ना तर त्या पेल्याच्या बऱ्यापणा खातीर संवसाराच्या सोडवणे पासत भेटोवन दिवंक जाय असले कुर्प आनी मजत तसो स्वामी जेजू आमकां फोव करून दी म्हणून आतां आमी मागया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज संकाय, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तळणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले अवघडांतले अनवरांतले पिडेशिऱ्यांतले अकालेक मरणांतले आमा सुमेस्तांक निवार. दया करून ह्या जिवितांत आमकां सवस काय दी. सर्गेंच्या बागांनी आमच्या सोडूनदार जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशेन अत्रेकतल्यांक आमा सर्वांक तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतले सुटाय आनी सर्व आकांतांतले आमकां वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सोम्या पूण तुजे पवित्र सभेचे बावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे ताका शांती देन एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याचे शांती सदां काल तुमचे सोव्या आसूं. माया मोगास आनी एकवटाचो गूर जावन एकामेका शांती दियात. क्रिस्ताची देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमचे कपट कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची कपट कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया हो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी. संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण लभलेली आमी सर्व सुभागी. Lana Pauga Kite Tumi Kele Makas Tumi Kele Muchalana Pauga Kite Tumi Kele Makas Tumi Kele. Hello tumi kandile altarello pietile bogate rasmoja sergicha papaci muchalana pauda kite tumi kele Makas tumi kele Muchalana pauda Ite tumi kele Makas tumi kele. Pidis tasta
भेट केली भोगादेरास पूजा सर्गीच्या बापाची मुझलाना पावडा किते तुम्ही केले मागास तुम्ही केले मुझलाना पावडा किते तुम्ही केले मागास तुम्ही केले लो आस्था मुझे गाय बांधले कुमोक मागता तुम्ही हात दिले भोगाते रास मोजा सर्गीच्या बाबाचे मुझलाना बावडा किते तुम्ही केले मागास तुम्ही केले मुझलाना पावडा किते तुम्ही केले मागास तुम्ही केले प्रार्थया प्रतिवंद बाप्पा तुझ्या पुताच्या नावाक मान देऊन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हण तुवें येवजिलें हे तुझ्या मोगाचे येवजणे पासत हो दिन वाचतो यत्न संभ्रमण जेजूच्या नांवान ताटपलेली तुजी सडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता जेजूचे नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंचें नांव विश्वासान उसारून सरकार तुका सासना वाकाणूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थिता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. दयकन बसात. आज नोवेनाचो 8वो दीस आनी प्रत्येक जावन आयच्या दिसा पिडेस्तां खातीर समर्पिल्लो आनी पिडेस्तां खातीर मागचो दीस. आयचे मिसाचे बलिदान भेटयल्ले आमचे याजाक जावन आसात. बाप अश्विन कार्मेलीत याजाक प्रस्तुत मैसूरांत आमच्या फिलॉसॉफी सेमिनरींत ते आपलो वावर ते दिवन आसात. हांगासर येवन मिसाचे बलिदान भेटोवन भोव अर्थाभरीत कश्टांत कशें आमी संतोशान जियोवचें ह्या विशीं तांणी आमकां बरो शर्माव दिला. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा फादर. आनी तशेंच तुमच्या याजाकी जिवितांत जेजू बाळकाचे आशिर्वाद तुमचे वयर आमी मागता. देव बरें करूं फादर अश्विन. सहा भेटवणी केल्या याजाकांकी देव बरें करूं. आज प्रत्येक सावन पिडेस्तां खातीर समर्पिल्ले ह्या दिसा नोवेनाच्या वेळार आमी पिडेस्तां खातीर विशेष मागणी करतले. कोणाक थोडी पिडेस्त आसा तुमी थंयच रावचे. आमच्या याजाक थंयसर उपरांत येतले. आज प्रायवंत आनी पिडेस्तां खातीर म्हणून आमी जेवणाचे 2 कावंटर्स म्हज्या दाव्या कुशीन आसता थंय वयरच आमी दवरल्यात. ते केवल प्रायवंतां खातीर सोलोंक साधनांतल्यां खातीर आनी
अस्वस्थ असल्या खातीर उरले आनी आमच्या सदां आमी जेवणाच्या जाग्याक येता थंयच आमी वेचे त्या देखून केवल वयर 2 कावंटरां प्रायवंत आनी अस्वस्थां खातीर मात्र. तशेंच आमच्या ह्या पुणशेतावन इस्रायलाक आमी मार्चाच्या 7 तारखेर एक पवित्र प्रयाण करतले. जर तर कोणाक इस्रायल जॉर्डन आनी इजिप्टाक वयची मोन आसा तर तुमी तुमची नांवां वसडीत माहेताक आमच्या ऑफिसाक तुमी मेळचे. आमी मार्चाच्या 7 तारखेर वचून मार्चाच्या 17 तारखेर आमी फाटीं पावतले. तुमकां सर्वांक बरें मागता. जेजू बाळकाची विस्नार आशिर्वादां. मीस जाल्ले उपरांत आराधन आसतलें. उबे रावा. सर्वेस्पोत तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्त शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची बोडुका प्रागच्या बळका जेजूचे नोवेन. मनशांच्या भुरग्यां सांगता रावूंसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो. सरतरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडागून करून दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव शांताच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळूक म्हणटा कितलो सर तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. पिडेस्तां खातीर मागता आसतना आमच्या मदें जीं कोण वळवळ्यांनी आसात कश्टा संकश्टांनी आसात तांचे खातीर मागया. जावंक पुरो आमीच ती कुडीच्या मोतीच्या ह्या आत्मीक कश्टांनी आमी आसाव. जीं कोण पिडेस्तांची सेवा करतात तांचे खातीर मागया. जीं कोण पिडेस्तां खातीर उदार मोन दाखयतात तांचे खातीर जावं पुरो आस्पत्रेनी जावं पुरो हेर संस्थांनी. जीं कोण आपली पिडा शिडा गुपीतपणी सोंसतात जावं पुरो दुडवा सहाय नासतना जावं पुरो तांची शुश्रूषा करची कोणी नात असल्या खातीर मागया. जीं कोण कश्टांतल्यांचे वळवळे लेखी नासतना तांकां आणखी कश्ट दितात जावं तांच्या उतरांनी जावं तांच्या पाडसालीन तांचे खातीर तांचें मोन बदलूंच्याक देवा लागीं मागया. सांगता ये भाग्यवंत जेजू बाळका तुजी सर्व पदवी अजा पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखल्लोलो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सकटांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमी आमचे सुकलेल्या शिकाव तशें आमचे पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेपण दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये कृपे भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. अगेन बरे त्या वाशिमाये आमा पासून कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळे आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो. नमान मरिये कृपे भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. अगेन बरे त्या वाशिमाये आमा पालकां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळे आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो. नमान मरिये कृपे भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. अगेन बरे त्या वाशिमाये आमा पालकां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळे आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो. आमची तकली मात बागोवया. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक
जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो सदा आनी सदां सर्वता आमेन. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो सदा आनी सदां सर्वता आमेन. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे जेजू बाळकाक मागणे ये अजपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुळतीची दिश्ट घाल म्हण तुजे मुखासर पडून आमी मागता. तुजे इतले बिरमोतीन बरोल्ले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार सुंदी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजोवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदा आमेन. बळका जेजून आमकां फावो केल्ल्या सर्व उपकारां खातीर ताका अर्गां दिवया. चड करून तुमकां सकटान तुमच्या पिडे शिडेनी कश्टा वळवळ्यांनी सोंसणीकाय दिल्या. आमी पुरपुरतांव जावंक पुरो देवान तरी आमकां सोंसणीकाय दिल्या. हाका लागून आज बरवशान आमी हांगा आयल्या ताका अर्गां दिवया. मागया ए भोव उदार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दये केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो खाकुळटी आमी वर्णी दिल्या. देव आनी रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी फातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजबांच्या इमाची मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांक विस्तारूं दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दी आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडूं दी. सस्तुती आनी महिमा जावं जेजू आमेन. भाऊ भयणीनो तुमी तुमकां कोणाक दिंबयेर रावंक जाता दिंबयेर रावा. कोणाक जायना बसा. 1 2 3 संगती पयल्यो सांगूंक आसात. जाता तितली हाजीर तुमी व्हड संख्यान हांगा हाजीर आसात. कोणाक तुर्तान वचूंक जाय ती वसा. हेरां आमच्या भोंवतणी आसच्या सगळ्या पिडेस्तां खातीर मागून मुखार सिया. ताचे सांगता आतां पयलें जावन याजक आमी आत्तांच कुमगार घेतला. पवित्र जाल्यात तुमी जाल्यार शुद्धपणाचो गुर्तू जावन सगळ्यांचेर आमचेर याजक येवन आतां आगमेन शेनायतले. ताच्या उपरांत आमी ल्हानशें मागणें करता. सांगता मेळून सगळे याजक तुमच्या लागीं तुमच्या खातीर विनंती करन. ताच्या उपरांत निमाणें बेसांव जाल्लेंच निमाणें जेराल बेसांव याजक दिता. तें जाल्लेंच कोणाक तुमकां साध्य तुमी मुखार येवचें. तुमकां एका तेलान आमी मागता. ही पिडेस्तांची मागणी न्हय दयाकन मोती कोरा. ही पिडेस्तांची मागणी तो साक्रामेंत. पूण हांगा आमी बाळका जेजूचो आशिर्वाद मागून ह्या तेलांचेर आशिर्वाद मागता. आनी ते तेल तुमच्या कपालाचेर देखून कोण पिडेस्तां आसात बाळका जेजूची विशेष गरज म्हूण तुमकां आज भोगता ती मुखार येया. तशेंच भायर माटवांत आसली थोडी सोंसणीकाय दाखया. याजक आमचे मुस्त आसात देखून हांगा ही गरजेन जाल्ली भायर वता आसतना हांगा थोडी गर्दी संपल्लीच. तुमी दयेकन याजक दारां कडेन येतात. तुमी तुमच्या सैऱ्यांक हरशीं दयेकन आपयात. आमी सकड हें स्टोल घालून आसा. याजक सगळे स्टोल घालून आसा. देखून खंयचो याजक दिसलो जाल्यार ताका मुखार आपूण मागणेक आपया. समजल्यात न्ही. जिनी धावूंक कश्टातना सोम्यासो उगडास काडता. कश्ट ताचे हांव नियाळटा. ताळो तासो आयकता. कश्टांतल्यान वजन ते म्हाका दिया. दितलो विशेव तुमकां मोगाच्या गोपन. सर रितींच्या पिडेंत वळवळून आसल्या